उगवे राष्ट्रीय महामार्ग 66 रुंदीकरण करताना दोन्ही वटेन सर्व्हिस रस्ते दवरूंक नात, देखून थळावे लोक बरेच तिडकल्यात। रस्त्याच्या पूर्वेक थळावे लोकांची लोकवस्ती जाल्यार पश्चिमेक लोकांची शेतां। मदीं राष्ट्रीय महामार्ग सर्व्हिस रस्तो करूंक ना जाल्यार लोकांनी शेतांत वचचें कशें असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी उपरासला। लेखी निवेदन दिवन लेगीत मागणी पुराय जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। देखून सरकारान बेगोबेग सर्व्हिस रस्तो करून दिवचो अशी मागणी उगवेच्या थळाव्यांनी केल्या। म्हणजे पेडण्यासून येता आसतना आमकां एक आमची रायट सायड आसतना लेफ्ट सायडीन आमकां वचपाक थंय सर्वीस रोड ना। तेन्ना आमी एक तांकां फाटल्या 2-3 वर्सां सांगलेलें की एक आराखडो दिल्लो की ऑलरेडी पेडण्यासून येता आसतना रायट सायडीन आमचो जो इंटरनल सर्वीस रोड आहा तो ऑलरेडी पयलींच्यान हायवे कनेक्टेड आसा, तो तुमी आमकां आतां जस्ट आमकां तुमी कनेक्ट करून दिवपाचो। कित्याक ते सायडीन आमचें मंदीर आहा, म्हणजे आमकां सर्वीस रोड करूंक मेळना हेची सुद्दां जाणीव आमकां आसा। ते आमी मागीत ना, पूण सर्वीस रोड ऑलरेडी आसा पयलींचो, तो बोथ सायड लिंक करून दिवपाचो हायवेक। आनी जो पेडण्यासून येताना लेफ्ट सायडीन जी एरिया आसा ती आमकां सर्वीस रोडाक कनेक्ट करून दिवपाची। ऑलरेडी तेणी महादेव मंदिराक जे तेणी इंटरनल बायपास दवरला ते सुद्दां चुकीचें आसा, पूण ते आतां आमी तुका मोड तोड कर अशें कांय सांगिना, पूण तेका कनेक्टेड रोड जो पेडण्यासून येताना लेफ्ट सायडीन जी आमकां गरज आसा तो खरोखरच सरकारान तेचेर जास्त भुमिका घेवन तो करून दिवपाचो। दुसरी गोष्ट आमचे पेडण्यात बरेचशी भुरगीं वयतात कॉलेज स्टुडंट जावं स्कुलान जावं, तेन्ना त्या दोनूय आमच्या उग्यान 2 स्टॉप, एक महादेव टेम्पल एक माऊली मंदिर टेम्पल, त्या दोनूय स्टॉप आमकां सेटनुसार बांदून दिवपाचे की भुरग्यांक वताक रावंक अशी परिस्थिती लोकल बसीक रावंक येवंक जायना। तेन्ना दुसरें जे जे क्रॉसींग आसतले थंय थंय आमकां झेब्रा क्रॉसींग दिवपाची। आज हे जे आमच्या गांवांतल्यान प्रोजेक्ट वयता पळय रस्त्याचे तांकां आमचे अजिबात अपोज ना। कसले प्रोजेक्ट जरी येयले तांकां आमकां तेंचो अपोज ना, पण आमचे आज जो गांव आहा आज जवळ जवळ 250-300 घरां आहा आनी त्याच्यान हांगा कमी ते 3000 ते 4000 लोक आहा। हांगा त्या लोकांचो आज प्रश्न आहा की आज हो जो रोड आहा त्या रोडान कंप्लीट असो पद्दतीत केल्लो आहा की आमचे लोक ल्हानापासून व्हडल्यापासून भायर ना भितर ना 2 तट केले आनी आमकां वचपाक जागा ना हांगा। तर आमचें म्हणणें इतलेंच आहा की ह्या सर्वीस रोडाक सायडीन सर्वीस रोड जाय, दोन्ही सायडीन आमकां कितें, आनी दोन्ही सायडीन जर सर्वीस रोड दिना आमी येतले कशे आनी वयतले कशे, आमची भुरगीं वयतली कशी, आमी कशे वयतले हो तुमी पळोवपाचो। तुमी प्रत्यक्ष पाहणी करा हांगाची, आनी हेच आमी आयज सरकारा फुडें मांडलेले आहा। आज समजा हे जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट आमचो अजिबात अपोज ना, तुमी अजिबात अपोज ना, खंयचोय जरी प्रोजेक्ट तुमी हाडलो तरी आमचो अपोज ना, पण तुमी सरकारान आमच्या लोकांचो विचार करपाचो आनी त्या पद्दतीन जे कितें डेव्हलपमेंट आहा ते करपाचें, कळ्ळें। नाजाल्यार बाकी आमचें कांयच म्हणणें ना। अशा पद्दतीन हो आमकां रोड आमच्या सायडीक रोड दिवपाचो, आमचे गाडये आहा कितें आहा भितर येवपाक जाय वचपाक जाय। आज हे जे तुमी रोड केला ते एक्चुअली रॉंग केला, तुमी कंप्लीट रॉंग केला। कित्याक हे जर तुमी वयल्यान खांबे घालून जर वयल्यान रोड घेतलेलो आमची दोन्ही सायडीन जागा सुट्टली असली आमचे कांयच जावचें नसलें।